What happened? What happened? Break. Car stuck. Car is stuck due to water. Yeah. So it's not going further. Silencer में पानी चला गया. How would you express yourself today is because of the rain? It has. It's very bad. The first day of the rain. Water getting stuck, that's bad. Okay. Why do you think there's the water logging over here? There's no drainage system only. How will the water go? Where will the water go? You see the house? Yes. So what you are going to do? Let's see, waiting for it to start, the water to go a little low. Okay. तुम्ही पोहू शकता बऱ्यातली बरी महागडी गाडी सुद्धा हांगासर उदकाक लागून शिरकोन ब्रेकडाऊन जाल्ली आसा. लोक कशी तडजोड करतात हांगासरल्यान हो रस्तो क्रॉस करपा खातीर. लोकांच्या घरांनी हांगासर तुम्ही पोवू शकता की उदीक गेल्लें आसा. नो ड्रेनेज. गटराचं पाणी सगळं पावसाचे उदीक आहे. तेच गटराचे बाहेर सगळं. गाडी सगळी स्टक जाल्लो आहा. बरं आले या. सांग किती तुमची गाडी? अरे ही मोडली कशी? अरे ही मोडली कशी? याची मोडली कशी? काय ते आपडले ती कोण मारता. होय. ओके. मारून गेला कोण? गा. आहे ना, व्हिडिओ काढला उद्याच्या. तुका किती घेऊन जाय सांगलोय. हय हांगासर नी ड्रेनेज ना. एकूच ड्रेनेज आसा ती बी 2 फूट 1 ते 2 फीट आसा. एकूच ड्रेनेज पण तेतूनय ती चॉकअप जाल्ली आसा. सो हे दर वर्सा हांगासर जाता कुचेल्या. हय रावा. बऱ्यात आम्ही आज असा उचले आज 20 मे अजून monsoon काय हे नासले पण आज रेड अलर्ट म्हणटाला आनी पडलो पावस. त्या पावसाक रावता पूण हांगा पळयशी दर्याचें उदक नाही आहे.
हे रस्त्यार पावसाचे उदक आताच साठवलं, गाडी सगळ्यो बुडटात, लोकांचे हाल जाल्या, बायकवाले वचूंक शकना, बायकवाले बंद पडून सगळे जाणां मिळून लोकांनी हांगा गाडी लायिल्ली आसा. थोड्या गाडयांचेर कोणे ठोकल्या, कोणाक कांयच कळना, खंयच्या वणक्यान पडल्या कांयच कळना. ड्रेनेज हांगा कांयच ना. हांगा सगळ्यो बिल्डिंगी आसात. म्हाज्या समोर पळयात ही बिल्डींग आसा, सगळे कडेन बिल्डिंगच आसा. पण ह्यो जो आसा पळय प्रश्न कोण सुद्दां करना. आतां कोणा जर सापडले तर तेंचे काळजी कोणें घेवप हें आतां लक्षांत घेवपाची गरज आसा. हे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर जावपाची गरज आसा, नाल्यार अशेंच लोकांचे हाल जातले आनी हाल जाले आसले. आतां हांगा गाडी हांवें आतां पळय म्हाज्या समोरूच पळयात गाडी गेली शिरपाक, तांकां चान्स ना न्ही. पळयात हांगा ही गाडी आहा ते कोणें ठोकल्या, भोव लगेच ठोकलूच व्हायल्या सगळ्यांनी. म्हणजे मातशें लक्षांत घ्या. एक तर हांगासर रस्ते पयलीं सारके नात, त्या भायर ड्रेनेज सिस्टम ना आणि लुकसाण तर आसाच, पण हेतून पावसान आनी एक भरघोस लुकसाण लोकांचें जायत आहा. जातलेच न्ही. पळयात आमी म्हणटा न्ही, कोणीय म्हणटा आतां कितें अशें उलयता, पण बारीक करचें जाल्यार हांगा सद्या ड्रेनेज सिस्टमाचो मनपुरान पहिल्याच पावसाक असो पहिल्याच पावसाक आनी रेडीच ना न्ही कोण. तुम्ही प्रश्न हांवूय शिरकाला, म्हाजीय गाडी पळय हांगा लावन दवरल्या. आमी शिरकून उरल्या म्हणून आमी मुद्दम हांगा येवंक ना. आता कितलो वेळ रावचे पडटले हांगासर? जाऊ नजो. आयज जीव जर गरज तर सगळें सारकें न्ही. सो आमी जिवा खातीर हांगा भियोन तशें रावल्या. सो आता हे रस्तो क्रॉस करपाचो आणि मार्ग कितें तर? रस्तो म्हणजे आतां पावसाक मातसो थारचो पडटलो आनी मातशें लेवल उदकाचें देंवताले पळोवचें पडटलें, नाल्यार हांगाच रावचें पडटलें. नाल्यार गाडी हांगा दवरपाची आनी कोणाक तरी येवन आमी घरावचें पडटलें, मागीर व्हरपाक येवचें पडटलें. गाडी बंद पडली. किक मारून बघा.
मेरेन उदीक लेवल देवाना बंद पडटली दुखलो न्हयचे पडटले